आमची आतां आशा आमी बाळगिता की बेगीनच्या बेगीन आमचो विशय जो आसा तो सुटावो जावपाक जाय आनी कशाय भशेन आमकां परत आमचे लायव्हलीहूड आतां हो प्रश्न जो आमच्या लायव्हलीहूडाचो म्हणटकूच सगळेंच म्हणजे आमचे बरोबर खूब लोक इनवॉल्ड आसा जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ट्रकर्स आसा सगळ्यांक थंय बेनिफीट मेळचें आनी बेगीनच्या बेगीन चालू जावचें अशी आमी आशा बाळगिता आनी तुमकां कितें इन्शुरन्स दिला आनी MLA तर आमकां MLAन सांगलां की ते आतां इश्यू आसा तो पुट अप करतले एटलिस्ट म्हणजे CMाक याद करून दिवपाचें काम ते करतलेच अवश्य म्हणजे आमच्या सावर्डे भागातले मायनींग सेक्शनात जे काम करपी इंडस्ट्री काम करपी हे लोक आमचे आयिल्ले हांगसर तांची घराणी जी आसा मागणी जी आसा ते रास्त आसा कारण ते विस्थापीत जाल्ले आसात इतले वर्सां मायनिंगाचे हातूंत वेगवेगळ्या सेक्शनात काम करून आपल्या कुटुंबाचो भरिभार ते घेताले ते आज विस्थापीत जाल्ले आसात फाटल्या 3 वर्सां जवळ जवळ ते 13च्यान हे 3 ते 4 वर्सां आज ते वयरच्यान दारोदारी भोंवत आसात की हो विशय सुटाव जावचो अशें म्हणून आमचे आतांचे मुख्यमंत्री जे आसा प्रमोद सावंत हांचे कडेन हो विशय गेल्लो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की तो ते विशय मुखाल्ले 5-6 म्हयन्या भितर सुटाव करतले अशें म्हणून म्हजे पार्टीन हांव सादारणशे आठवड्यांतल्यान एकदां किंवा दोनदां तांकां याद करपाची आनीक एकंदर एखादी बैठक वयर घेवपा संबंदी काही सुचोवणी करपाक जर जाय हांव मुख्यमंत्र्या पेक्षा व्हड न्ही पूण एक कशें आसता याद करप दिवप किंवा तो विशय जो आसा पळय न्ही तो कसो हाताळपाचो कितें करपाचें ह्या संबंदी हांवूय तातूंत सहभागी जावप हांवें सहभागी जावप म्हाका दिसता की म्हजे पार्टीन तें एक जबाबदारी आसा कर्तव्य जावन आसा आनीक माननीय मुख्यमंत्री तातूंत समर्थ आसात म्हणजे तो विशय काडून कुशीन दवरून ते सरकार चलयता अशें ना